दाबोळे एअरपोर्टा कडेन ग्रेड सेपरेटराचें काम करपी कामगारांनी त्या वाठारांत सगळी घाण करून उडयल्या म्हूण थळावे बोळा मारतात. कोण न्हातात, कोण कपडे धुतात, कोयर सबंद दीस रात चालूच आसता. थंयचो पंच कांयच एक्शन घेवंक तयार ना म्हूण लोक उलयतात. हांगसर पयलीं कपडे धुयताले, न्हाताले लोक, सगळे आतां एअरपोर्टाचो अख्खो सिवेज घातला. आमकां भितरूय उडयलो, आमी झगडले म्हणून तेन्ना आमी रावले जाल्यार तेन्ना एक्स पंच आसलो आमचो पयलींचो पंच, तेणी आमकां भितर सुद्दां उडयलो. केसूय घातले, आमी केसूय जिखले आमकां. तेंच्यांनीच मागीर लास्टाक एअरपोर्टार वचून कंप्लेन घातली आनी मागीर आमचे केस बीन जिखले आमी. तेंच्यांनी फक्त कितें एअरपोर्टा कडसून पयशे घेता, कितें घेता काय खबर ना. हे पंच आसा ते कांय एक काम करना. ही तूं आतां पळय भट एक जावचें ना आनी कितें जातलें पळय. हो एअरपोर्ट आतां पळय फुड्यानूच हे पळय हांगसर फ्लायींग झोन आसा सगलो. कांय एक काम करिना. आतां इलेक्शन सोंपोंक पावलां, आतां ते लोकांचे घरां मोडूंक भोंवता आनी हें करता तें करता म्हणून धमक्योच दिता. हें तरी क्लीन कर मगो. तुका लोक मातशे तरी मानतले. 5 वर्सां तुवें कांय करूं ना. ही आतां 2 म्हयने उरले, हे तरी गटर क्लीन कर. आमची सगळे भुरगीं न्हाता बिता सारकें. फादर चवथ आसा आमची, थंयसर देवी सोडटा, कितें सोडटा कांयच ना. सगळें गटर जाला. एक हेरिटेज म्हणून जाता थंयसर. इतले वॉटरफॉल आसा थंयसर, कितले काय बरें बरें निवळ हें आसलें आमचें. हेंच्यांनी फक्त ही घाण करून उडयलें ह्या पंचान आनी एअरपोर्टाचे सगळे स्वेजाचे हें करून. काय एक एक्शन घेयना. हे जावन आसा एअरपोर्ट म्हणजे कितले फॉरेन आनी इंडियन ट्युरिस्ट येता. हांगा पळय ते सेपरेशन ग्रीड बांदता ते लोकांनी, लेबर लोकांनी हांगा सगळी घाण करून उडयले आसा. हांगा पळय कितलो कचरो थंय आसा, थंय गार्बेज सगळे डंप केल्ले आसा. आनी हे उदक जे सिपेज जावन सगळे सकल जे पळय असोय दोंगरी आमचे गरीब आनी इनोसंट लोक रावता तांकां थंय सगळे व्हांवून थंय तांकां तेंची घाण जाता. हे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान येवन हांगा इन्स्पेक्शन करपा जाय. हेंचे स्टँडर्ड ऑफ लिविंगान कितले घाण केले ते तेणें पळोवपा जाय. तेच भाशेन एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान हांगा सगळे इन्स्पेक्शन सारकें करपा जाय. हे लोकांक त्रास जाता तशें करपा जायना. हे हेल्थ आनी हायजीन इश्यू आसा. पंचायतीनूय हांगा मातशें भर घालपा जाय. अशें तर सगळ्यांनी तर निग्लेक्ट जालें जाल्यार सगळ्या आमच्या लोकांक रोग बी जावन हेल्थ प्रॉब्लेम जातले. लास्ट मंथ आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें विथ पंचायत, गोवा पोल्युशन बोर्ड एंड हेल्थ हेड काम, एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट. समान नागरी कायद्या परस समाजाक समान आचार संहितेची गरज आसा. गोवा स्टडी ग्रुप आनी गोवा इंटरनॅशनल सेंटरान युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचेर घेतिल्ले चर्चा सत्रांत हो मुद्दो आयलो. सध्या आशिल्ले कायदे वापरून भेदभाव आनी समाजीक अन्याय पयस करात, मागीरच समान नागरी कायद्याक हात घालात असो मुद्दोय आयलो. गोंयचो समान नागरी कायदो सर्वोत्तम म्हूण ज्येश्ठ आदवोगाद MS उसगांवकार उलयलो. Marriage is a contract. You see, for the religion purpose, Hindu or Christian, it was a sacrament. But Muslims was always a contract. This continues thereafter in second portion. It says, contract is a perpetual. And third, the marriage only can be solemnized before the officer of the civil registration. My emphasis in the word solemnization because we normally call it registration. This is not a registration because registration is where there is one act, for example, say deed brother, privately done, and thereafter it is registered in the office. Whereas solemnization is a case where marriage is performed before the officer of registry. Same way, Special Marriage Act also speaks of this solemnization, not registration. Is it necessary or not? The wife should get a protection or not? My answer is the convenience system gives better protection for her because there are some assets whereby she can say, yes, I am entitled to go. So divorce among Muslims has been made the sole issue, but simultaneously all other atrocities, as our brother said, that on women, such issues should be raised as dowry harassment, bride burning, and rape victims, women's trafficking. Women trafficking particularly occurs in all communities. So daily many ladies are being raped and murdered. So I request those who are agitating for UCC, it is high time to raise such issues immediately. So government is particular only about Muslim women and not other women. Muslim women are very convenient with their laws. We are supposed to come under judicial law, which is very long and very complicated procedures. Scheduled Caste, Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act applies only for
SCs and STs. Reservations which are constitutionally permissible under Article 15(4) and 16(4) applies for the caste. Do we have separate laws for different age groups? Children, adults, and senior citizens. We do have. What about region-based laws? Each region have a different laws. So what is wrong having different laws for religion? Why do we make big issue about having different civil code based on religion? Article 44 talks about uniform civil code. It never talked about common civil code. Uniform civil code is different from common civil code. So what we are talking on the name of uniform civil code is common civil code. That means a civil law applicable to all religious sections equally. That's not what I am looking at a uniform civil code. First, let us bring uniform civil code within the civil code of Hindu code, Christian code, and Muslim code. Among the Hindus, is Hindu law equally applicable to men and women? The answer is no. For that purpose, whether it is Muslim law, Christian law, or any religious law, it doesn't apply equally. So let us bring first equality. Civil code implies uniform civil code of conduct in a society, and the conduct should be governed by sympathy and equality for all the people involved in it, irrespective of whether they are girls, students, men, women, anybody. So the common civil code demands the uniform treatment of all the citizens in this country with sympathy. मडगावच्या होली स्पिरीट चर्चीन आयतारा कॅथेकॅथिकल डे मनयलो. दिसा निमतान कितल्योश्योच कार्यावळी दवरिल्ल्यो. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटा.